मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केला आम्ही 99% रेडी आहा म्हणून. हय सो पयर ते आज मेरेन हय. उरिल्ली 1%तले कितले काम पूर्ण झालं? ना एकूच गोष्ट कशें आसा न्ही 100% आमचे काम तशें पूर्ण जाल्लें आसा. हें काम जें आसा पळय न्ही मुख्यमंत्र्यान जें 99% काम पूर्ण जाल्लें तें एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न, एज फार एज फ्रॉम अवर सायड इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न. बट ओव्हरलिसवाले जे आसा ती टीम जी आसा ज्यांचो सेटअप जो आसा त्यांचो स्पेसिफिक पिरियड आसता तेन्ना टायम 3 दीस पयलू ते कामां हात घालता तांकां 1 दीस ब्रिथींग स्पेस आसता आणि त्या प्रमाणे काम सुरू आसा. आदरणीय आमचे गोयचे मुख्यमंत्र्यान तो स्टेटमेंट केल्लो आसा इट इज परफेक्टली ट्रू. आणि आज आमचे 100% काम एज फार 100% as we are talking right now. एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज 100% काम वी हॅव टू जेणे करून आम्ही आमचे जे कॉम्प्लेक्सीस जे असतात ते त्यांना हँड ओव्हर करपाक जाय आणि आम्ही सगळे कॉम्प्लेक्सीस आज फाल्यां हँडओव्हर जातात काय आज हँडओव्हर? आज झाले म्हणजे कालच्यान झाले. वो आता स्टेडियम वो आमचो स्टेडियम गेले आम्ही 3 दीस पयलो त्यांना हँड ओव्हर केला आसा.